प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाची 8वी चीट 1 ते 4 पर्यंत. आनी आयज आमी कितें आयकता? जेजू दोंगरार लोकांक शिकोवन दिवन सकला येता आनी कितें जाता? ताच्या फाटल्यान खूब लोक ताका मेवपाक येता. म्हणजे जो लोक दोंगराचेर आसलो तो सगलो लोक जेजू बरोबर सकला येता. आनी भाव भयणीनो, आमी समजूंक जाय की जो लोक येयल्लो जेजूक मेवपाक आनी जेजूचें शिकवण आयकोपाक, ते फकत जेन्ना येयल्ले ते तांच्या पेकोणी पासत आयिल्ले, तांच्या मिलाग्री पासत येयल्ले. आमी तें मातव्याची 4थी चिटीन निमाण्या वडीन आमी वाचता की लोक जेजू कडेन फकत आपल्या मिलाग्री पासत, आपल्या पेकोणी पासत फाटल्यान लागलेले. पूण जेजून आतां दोंगरार तांकां शिकोवन दिता आनी ती शिकोवन दिल्या उपरांत आतां लोकांक चड करून तांकां मिलाग्री आनी तांची पेकोणी नाका, पूण जेजूक जाय. कित्याक जेजूची शिकोवन तांकां सजमता आनी आतां ते जेजू फाटल्यान लागतात. आनी जेन्ना जेजू सकला येता ताका एक कोडकार मेवता, एक लेपर मेवता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तो कोडकार जेजू कडेन येता, तो जेजू कडेन सकला येवन जेजूक नमस्कार करता. पळयात भाव भयणीनो, त्या दिसांनी जेन्ना जेजू आसतलो, कोणूय कोडकार आसत जाल्यार ताका मनशां बरी रावंक जायनासलो, ताका पयस रावचो पडटालो. कित्याक मोजेसाच्या कायद्या प्रमाणे त्या मनशाक लोकां बरी रावंक जायनासलें. म्हणजे पळयत न्हू कितले त्रास जाताले त्या मनशाक जेन्ना ताका तो कोडकारान आसलो. ताका जें दुयेंस आसलें तें कसल्या मनशांक पावना पासत म्हणून ताका पयस रावचो पडटलो. जशें ह्या दिसांनी आमचो कोवीड-19 चलता, कोरोना व्हायरस चलता. ज्या लोकांक कोरोना व्हायरस आसा त्या लोकांक पयस रावचें पडटा, घरा रावचें पडटा, हॉस्पिटलान रावचें पडटा. दुसऱ्या लोकां बरी रावंक जायना, कित्याक दुसऱ्या लोकांकूय तें कोरोना व्हायरस लागतलें. आनी जें ह्या वेळार आमच्या संवसारान जाता त्या वेळार जेजूच्या टायमार तोहेंच जातालें. ज्या मनशाक कोडकाराचें कितें म्हणटा तें हें दुयेंस आसलें, जो कोडकार आसलो ताका पयस रावचो पडटलो. पूण ह्या मनशाक भावार्थालो जेजूचेर. तो जेजूचेर भावार्थ धरून आपलो जागो सोडटा. ताणें जेजूचें आयकलां की जेजू मिलाग्री करता, जेजू पेकोणी करता, आनी तो सगलें सोडून तो येता जेजू कडेन, जेजूक नमस्कार करता. भाव भयणीनो, जशें ह्या मनशान केलें, ह्या वेळार जेन्ना कोरोना व्हायरस चलता, आमी भिरांतीन आहा, आमी घरानूच बसून आहा, आमी दुसऱ्यांक पावता, आमी दुसऱ्या पासत मागणी करता, दुसऱ्याक फोन करता. फोनाचेर कोरोना व्हायरस जायना, आमच्यान फोन मारूंक जाता, आमच्यान भायर वचोंक जाता. वय आमच्या गोंयांत आमच्यान मास्क घालून कोणाक दुसऱ्या कडेन घरा वचोंक जाता आनी आमच्यान तांकां देवाचें उतर दिवंक जाता वा तांकां कसलो आदार दिवंक जाता. पूण ह्या भिरांतीन आमी घरानूच बसल्या. वो मनीस घरांत बसोंक ना, तो थंयसर भायर पयस आसलो, तो थंयसर रावंक ना. तो येता जेजू कडेन, जेजूक तो नमस्कार करता आनी जेजूक म्हणटा, जेजू तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. आनी जेजू कितें म्हणटा ताका? तो म्हणटा, पळय, हांव तुका नितोळ करूंक सोदतां, नितोळ जा. आनी भाव भयणीनो, त्याच वेळार तो मनीस नितोळ जाता. ताची कोडकाराचें दुयेंस, ताका कोडकाराची पिडा पयस जाता. आनी जेजू ताका कितें म्हणटा? वच म्हणटा, पाद्रीक दाखय, आज्ञांक दाखय आनी तांकां सांग की हांव नितोळ आहा म्हणून आतां तुका लोकां बरी रावपाक जातलें. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून त्या मनशाक बरो केलो आनी त्या मनशान जेजूक म्हणलें, तुका करूंक जाता जाल्यार म्हाका कर. ह्या वेळार आमी नव्या कोरोनान आहा. जेजून आमची सगळी पिडा खुर्सार घेतली
ताजें जावन आसा उथोर जे म्हणटा ताज्या गायांनी आमची पेकोणी जाली, ताणें आमचे सगळे कोश घेतले, सगळी आमची पिडा घेतली. आतां फकत आमी देवाच्या उतराचेर भावार धरून ती आमकां पेकोणी आमी फाव करूंक जाय. आनी देखून भाव भयणीनो, ह्या वेळार जेन्ना जेजू आमचो भावार्थ पळयता, सगळें आमकां बरें दिवपाक, गरज आमकां ह्या देवाच्या उतरान रिगून आनी सगळें बरें देवाचें आमकां फाव करूंक. आयज तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक हांव फाल्यां हाजीर जातलों. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.